पालिका कायद्यातल्या दुरुस्ती अध्यादेशाक मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे। नगरसेवकांक घेवचो पडटलो पदाचो सोपूत, ना जाल्यार मंडळाच्या बसकेन वाटो घेवंक मेळचो ना। पालिका वेंचणुकांनी बीजेपी काठार पास, 11तल्यो 6 पालिका बीजेपीक, 4 विरोधकांक। काणकोणा टाय, उत्तरेन वाळपय, म्हापशा, दिवचले, पेडण्या मतदारांचो स्पष्ट कौल। दक्षिणेत कुडचडे, सांगे, मुरगांव बीजेपीक, मडगांवा विजय दिगंबराचे लाटेन बीजेपी धुवन गेली। फातोड्ड्या दामूचे नाव ना, काणकोणा कुंकळे धपको, जोकी वयर सरलो। आणि मॅगी नूडल्साचे उत्पादन परत सुरू, सरकारी लॅबांनी परत जातल्यो टेस्टी। दिवचले मावळिंग्या धरून 3 प्लांटांनी परत मॅगीचे उत्पादन, थोडे कामगार परत कामार। पालिका कायद्यान दुरुस्ती करपी अध्यादेशाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। नव्या दुरुस्तीक लागून आता नगरसेवकांक मंडळाच्या पहिल्या बसकेन पदाचो सोपूत घेवचो पडटलो। सोपूत घेना त्या नगरसेवकाक मंडळाच्या बसकेन वाटो घेवंक मेळचो ना। सर्व शिक्षकाच्या पॅरा शिक्षकांचो पगार 7,000 वेल्यान 9,000 करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। अनुकंपा तत्वाचेर जावपी नेमणुकेच्या एनावळ मर्यादेतय वाड केल्या। एक ग्रीनफील्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपाच्या बाबतीन आणि वी हॅव shortlisted 5 agencies: Messrs. GMR Airports Limited, Airport Authority of India, Messrs. SL Infra Projects Limited, Messrs. GVK Airport Developers Private Limited, and Messrs. Voluptas Developer Private Limited. आता जो proposal असा is a second phase or a second stage, which is for issue of RFP. Department has appointed Messrs. PKA Advocates New Delhi, a member of panel of law firms drawn by Planning Commission of India. Legal आमच्यान जावो तो करूंक मेळना। It has to be from the panel of Planning Commission. The concession agreement जो आम्ही केला, it is being vetted by learned advocate general. Concession agreementat जे काही महत्वाच्यो गजाली आसात, there is construction of 6-lane express way connecting airport to National Highway 17. Aviation Skill Development Center to be put up at ITI Pedne or any other government ITI. The concessionaire will have to provide training to the local people during the construction period and also beyond to enable absorption of trained personnel in Mopai Airport. In Mopai Airport as well as aviation sector elsewhere. The concessionaire has to train at least 75 persons every year in various disciplines. The concession period will be 30 years and the concessionaire will be entitled to additional period of 30 years. Concessionaire has to pay a concession fee of rupees 150 crores upfront to Government of Goa. आणि त्याचे सिलेक्शन कित्याचेर जातले ह्या 5 जाणांतले, the percentage of revenue share will be the sole bid parameter. 150 कोटी ताणें आमकां दिवपाचे हें आसा आनी ताच्या फायद्यांतले तो कितलो पर्संटेज आमकां दितलो ताचेर सिलेक्शन जातलें ह्या 5 जाणां पैकी. Goans must get preference in all the jobs at the airport or in other areas. This must be ensured by advertising all the positions by the concessionaire. पहिली फेज असा ही 1800 कोटींची असा. इन ऑल इट इज ऑफ अबाउट 300 crore, 3000 crores. 6-lane एक्सप्रेस वे वाढल्यामुळे आता 3300 कोटींचेर पावतलो. 90 days एजी कडल्यान
लर्नड एजी कडल्यान क्लियर जावन आयलो की जातलो. आमी आज हे केलां, लर्नड एजी कडल्यान बारीक कितें आसूं शकता तें इनकॉर्पोरेट जातलें आनी दॅट वूड बी टेंडर्ड. कॉम्पेन्शनेट अपॉइंटमेंटा संदर्भान एन्युअल इन्कम लिमीट हो वाडयला. जो पयलो 1 लाख आसलो तो 2 लाख केल्लो आमच्याच सरकार येदीकेर इन 2012. पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट लक्षांत आयलें की अजून खूब जाणांक हें जाता, मिस जाता. त्यामुळे वी हॅव इन्क्रीज्ड इट टू 3.5 लाख. सर्व शिक्षा अभियाना सकल 500 पॅरा टिचर्स नेमलेले. मागीर इन 14-15 नेक्स्ट इयर इट वॉज इन्क्रीज टू 7,000. Now we are increasing it to 9,000. जी initial strength 500 असली, that has been gradually reduced. It is 145 now. जे B.Ed बीन असले ते accommodate जायत गेले, adjust जायत गेले, select झाले. आता ती 145 संख्या आसा. काय ना, म्युनिसिपल एक्टान जशी पंचायत एक्टान शपथ घेवप आसली ती थंय नासली. त्यामुळे ती इनकॉर्पोरेट केला आम्ही. ऑर्डिनन्स येतलो. एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द काउन्सिल एवरी काउन्सिलर शाल टेक ओथ ऑफ ऑफिस इन द फॉर्म and before such officer as the government may by notification in the official gazette specify. No councillor who has not taken such oath shall vote or take part in proceedings of any meeting of the council. It has been made compulsory. पालिका वेंचणुकांनी बीजेपी कशी तरी काठार पास जाली. 11तल्यो 6 पालिका बीजेपीक, 4 विरोधकांक, जाल्यार काणकोणची एक टाय जाली. उत्तरेन वाळपय, म्हापशा, दिवचले आनी पेडणेकारांनी स्पश्ट कौल दिलो. वाळपय आशिल्ली तशी विश्वजीत राणेन राखून धरली. दिवचल बीजेपीन सावळाच्या हातांतल्यान आशिल्ली तशी काडून घेतली. आल्लेकारान पेडण्याक गट राखलो. म्हापशेकारांनी बीजेपी कडेन जुळोवन घेतल्या. उत्तर गोंयांतल्या दिवचल, वाळपय, पेडणे आनी म्हापशे पालिकांनी पॅनलांक स्पश्ट भोवमत मेळ्ळा. 4तल्या 3 पालिकांनी बीजेपी जिखली. वाळपय विश्वजितान गट राखलो. म्हापशा बीजेपीन गट राखलो. 20तले बीजेपीचे 16 आयले. 16तले 2 वॉर्ड हळडणचो आमदार ग्लेन टिकलोच्या मतदारसंघात येतात. ग्लेनान तेको दिल्ले दोनूय उमेदवार जिखले. फक्त 4 अपक्ष उमेदवार जिखले. आनी कोण कोण पाठिंबो दिता म्हणटा आनी तो विशय कुशीन. पूण 20तले 16 म्हणजे 80% सीट्स म्हापशाच्या इतिहासीन पयले फाटी. पूण हांव इतकेंच म्हणूंक शकता लोकशाहीचो विजय. आता तांकां 16 जाणांक बसून आनी निवडून करना न्हू. म्हाजो हांव फेवरेट कोण ना करता. लोकांचें अभिनंदन करता की हे सगळे विक्ट्री फॉर डेव्हलपमेंट, फॉर स्कीम्स एंड फॉर एवरीथिंग. लोकांनी दाखोवन आमचे बरे 2 कॅन्डिडेट. वाळपय 70 युवा मोर्चाचे 7 उमेदवार वेचून आयले. विश्वजीत राणेचो 70 युवा मोर्चा आनी बीजेपीचो सत्यविजय नायकाचे पॅनला मदीं सरळ वेचणूक जाली. बीजेपीक फक्त 2 वॉर्डांनी जैत. एकलो अपक्ष आयलो. ताका विश्वजितान समर्थन दिल्लें. आमी इलेक्शन 70 युवा मोर्चाच्या माध्यमांतल्यान लढयल्लें आसा. आमचे काही कडे 3 कॅन्डिडेट रावले म्हणून 2 कडे बीजेपीक विजय जालो. लोकांनी एक दाखोवन दिल्लें आसा की लोक जागृत आसा. लोकांनी विकासा खातीर मतदान केल्लें आसा. कारण म्हणजे कितें हा लास्ट थोडे हांगा पैशाचो चड हांगा हे जालो, यूज जालो. लास्ट वेळार फोनाफोनी हे आनी पैशाचो वापर जालो. एकदम कमी मतांनी पडलेले आहा. पेडणे बीजेपीन गट राखलो. 10तले 8 वॉर्डांनी बीजेपी जिखली. उरिल्ले 2 वॉर्ड अपक्षांक गेले. वेचणुकेन बीजेपीन चडशे नवे उमेदवार घाल्ले. पेडण्या वासुदेव देशप्रभूक घरा धाडलो. ताका जितेंद्र देशप्रभूनय तेको दिल्लो. तो 2 कडेन उबो राविल्लो, मात दोनूय कडेन ताका उडयलो. मुख्यमंत्री पार्सेकर आनी मंत्री आर्लेकारान पेडण्या बरोच नेट लायिल्लो. आम्ही हांगासर सगळेच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी फाटली 3-3.5 वर्सांचे काम केल्लें आसा. पेडण्यान आसत आनी पेडण्याच्या शहराच्या भायरूय आसत. त्या कामाची एक पावती आसा अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून दिवचले बीजेपीच्या हातान आयल्या.
12 वॉर्डांतल्या 9 वॉर्डांनी बीजेपी आणि 3 वॉर्डांनी अपक्ष आयल्यात। चडशा अपक्ष आमदारांक आपणे तेको दिला म्हूण नरेश सावळत दावो करतालो। ताचो एकूय उमेदवार जिखलो ना। दिवचलचो आमदार नरेश सावळाक हो मोठो धक्को बसला। फक्त म्हाका दुख्ख जाता की आमचो हे आयलो गड आयलो पूण रियाजा असलो शिवून गेलो ताजे म्हाका वायट दिसता। पूण रियाजाक पार्टी योग्य ताजो आनी तुमकां एक गजाल सांगता की राजेशाचो प्रवेशूय आमकां खूब फायदो जाला। हांव ताजे धन्यवाद करता की ताणें एक्च्युअली आमच्या कॅन्डिडेट खातीर भाग घेतलो। योग्य ते उमेदवार निवडले जे उमेदवार खरोखर सच्चे कार्यकर्ते असले ज्यांच्यांनी सदीच तळागाळात काम केलं लोकांचे संपर्क असलो अशा कार्यकर्त्यांक पक्ष समितीन उमेदवारी दिली। उत्तर गोंयान बीजेपीन सत्ता राखून दवरली। विधानसभा वेंचणुकेच्या सेमीफायनलीन बीजेपी काटार पास जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक विराम।